कितले पालखी सुमार हांगा येतात? हांगा साधारण पालखी आमच्यो 7-8 पालखी येयल्यो आसा सध्या. पयलीं कितके येताल्यो? पयलीं हांगा 15 पालखी जाताल्यो, आतां कमी पालखी आसा. खंयच्या खंयच्या गांवांत? पयलीं सगळ्या गांवांचे पयलीं आमकां खबर ना भुरग्यापणान जाल्यो त्यो. आतां पालखी आहा पळय गांवांत नारवें, बिचोले आनी नारव्याच्यो 2-4 पालखी आसतात. बिचोले आसता, नारवें पिळगांव, आमोणे आनी गिमोणे ह्यो सगळ्यो पालखी हांगा येयल्ल्यो आसतात शास्त्रां करपाक. आनी हे परंपरे प्रमाणे चलता. हे तीर्थार येयल्या उपरांत लोक कितें मागतात लोकांक मेळ्ळेले आसा त्या प्रमाणे लोकांक आशिर्वाद दिवन लोकांनी सगळ्याचे बरें केला, कल्याण केला. आनी ही आमी पालखी हाडटा पळय न्ही, ही आमी रानांसून हाडटा येता. आमकां चलोन हाडची पडटा, आमकां 4 वरां लागता. तशें आमकां 4 वचपाक लागता. त्यामुळे जी सेवा करता पळय आमकां मेळयले आसा सेवेचे प्राप्त म्हणून आमी हे देवाचें कार्य केल्लें आसता. कितल्यांक बंद जाता हांगा सगळें? आतां आमी अडीजांक पालखी काडटा, तीर्थार व्हरतले, तिका न्हाणयतले आनी मागीर आमी ती घेवन वतले आमच्या मंदिरात. पूण तुमच्या फाटल्यान भुरगे चलयतले अशें दिसता तुमकां? आमच्या भुरग्या भुरगे आमच्या परंपरा जाणट्यांनी केले ते आमी घेतले, त्या फाटल्यान आमच्या भुरगे चलयतले. परंपरा चालू आसतली आमची. ही परंपरा केन्ना मोडची ना आनी अशेंच हांगा चाललेले आसतले. ओके. पयलीं 12 येताले पूण आतां ह्या फावटी आतां कमी जाल्या पालख्यो. आतां 7 ते 8 पालखी येता. आयज जाता ते कितें? गोकुळाष्टमी. ओके. गोकुळाष्टमी आणि तीर्थक्षेत्र आहा. ह्या तीर्थक्षेत्रात येऊन भाविक भक्तजनांक ती आशीर्वाद दिता आणि तीर्थक्षेत्रात आता वयता आसतना ती ब्राह्मणां कडसून अभिषेक पूजा करून सगळ्या भाविक भक्तजनांक दर्शनान दिवन ती परत गांवकारां मंदिरात वयता. अशी जुनी परंपरा आहा. आणि आयज येवपाचे म्हळ्यार आयज गोकुळाष्टमी तीर्थक्षेत्राचे स्थान. ओके. इतके ते वैशिष्ट्य. ओके. देवकी कृष्णाचे दर्शन हे कृष्णाच्या जात्यांची पारदिकाच्या फळांतून हेच त्यांच्या आज जाता. म्हणून ह्यो अष्टमी म्हटल्या की ना ते ताका लागून आज आयच्या दिसाक त्यांची भेट जातात पारदिकाच्या फळांनी. हांगासर स उपरांत मागीर कित्याक? आणि ना तेतून तुका चाळा मेळ कितें आसा तें कळना न्हू. तेका लागून हांगासर कितेंच ना तुका. ह्यो सकाळी पालखी येता. सकाळी कितल्यांक अशें सुरू जाता? 7-8-9 पालखी देवळांसून भायर येता. तेन्ना हांगा 8 वाटेनसून पालखी येयल्या उपरांत हांगासर विसावो घेता. विसावो घेतल्या उपरांत ते 2-3 सुमार सगळ्यो पालखी सकयल तीर्थार वयता. तीर्थार गेल्या उपरांत थंयसर तांकां देवांक स्नान घालता. स्नान घातल्या उपरांत ते आनी जे सकयल आमचे ब्राह्मण बसले आसता, जे कोणाचे सोमार उजोवपाचे आसा आनी कितें ह्या खातीर ते सगळ्यो विधी थंय करता आनी हांगा त्रिवेणी संगमाक जाता. कितल्यांक सोंपता हे सगळें? ही आता संघ सुमार सगळे हांगा काबार जातले. 6-7-8-9 उपरांत हांगासर रातीक लोक कोणूच रावचो ना. इवन तुका हे दुकानवाले ते सगळे सामान आपले व्हरत आनी एक मनीस कोण रावचो ना. कित्याक लागून हे फेमस? ही फेमस म्हणजे तीच. तर हांगा श्रीकृष्णान जेन्ना हे करून तप करून घेतलो तो दिसाचो आजचो दीस म्हणून श्रीकांत तो दीस आसलो, तो कृष्ण जन्मेचो दीस आसलो म्हणून हे हांगा येता. त्या दिसा तो हे जाल्लो.